सगळ्यांक नमस्कारू. हांव जयश्री पै. आजी अदम्य चेतना कार्यक्रमाक आम्ही तुमगेल मुखारी संदर्शनाक आसाची. आमगेल सोयर आसा सांप्रायेचो सान दवरून संगीत लोकांतू तागेले म्हणले एक गुर्तु दवन घेवन आमकां सगळे परिचय कोण दिलेलो तसलो. एक 9वा क्लासात शिकता आसा चेडू. तागेल नाव मंगळूरचो लक्ष्मण जी प्रभू. बरे एक 4-4.5 वर्ष म्हणटनाची घरांतूची संगीताभ्यास सुरू करून आजी संगीत गुरुले मार्गदर्शनारी कीबोर्ड, पियानो, हार्मोनियम वादन हाजी वटूची तागेल भजन म्हणचे कार्यक्रम दिता आसा. आता 9वा क्लासांतू आयिल आसा. 9वा क्लासांत शिकताची तागेले अकॅडमिक्सा काम करताची हेंवूय शिकता आसा. आनी एक बेळाचे गुण केन्नाय ताजे अंकरांतू कळटा म्हणटाची तशीची बारल्या सुकूनची आमगे लक्ष्मणाले संगीताचे एक प्रीती संगीताचे प्रतिभेचे किरण अरळता आसा. ट्रिनिटी कॉलेज लंडन हांगा 4 ग्रेडांतू परीक्षा दिवन मेरिट येवन लायक मार्क कळले आसा. तशीची पाश्चात्य इन्स्ट्रुमेंट्स आवटोच्यो संगीताचे वटोची आमगेले शास्त्रीय संगीताभ्यासूय करता आसा. संगीताचे प्रीती तागेल परिश्रम आनी कुटुंबाचे बेंबल वटूज आसतना सुंदर पयण रूपण जाता म्हणूक हांगेले एक लायक एक उदाहरण जिवंत उदाहरण म्हण सांगिता. लक्ष्मणाले संगीत यानांतू बेंबल दिवन आसची तागेल अम्मा श्रीमती अर्चना प्रभू. आजी आमगेलोट आसाची. आजी लक्ष्मणाक बेंबल दिवचे म्हण केची हांगाय तागेले संगीत यान कशी जाल्ले म्हणून आमगेल भासांतू तांणी सांगताची. सुरवेक लक्ष्मण आनी तागेल अम्माक आमी आमगेले वाहिनींतू स्वागत करया आनी मागीर मुखार वचा. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार लक्ष्मण. नमस्कार. नमस्कार. तुमका आत्मीय स्वागत. लक्ष्मण तुका हांगा आमगेले विश्व कोंकणी येतना कशी म्हूण दिसले? कॅम्पस मस्त व्हड आस म्हूण दिसले. लायक मेंटेनन्स लेवला व्हेरी नायस. मागीर लायब्ररी आनी पुरा म्हाका बुक्स आनी पुरा वाजोच मिगेल प्रितीच काम म्हण लायब्ररी पडोवन म्हाका खुश जाल्ले इतलो व्हड आस म्हणून. गुड. व्हेरी नायस. हांगा स्टुडिओ येतना कशी दिसले? स्टुडिओ क्लीन आसा. स्टुडिओच मेंटेनन्स हे मस्त लायक आसा. अच्छा. म्हणून खुशी जाली. म्हाकाय खुशी जाली तुका पळोवन. आतां आमी तुगेले एक परिचय तूं दितवे आमकां. तुगेले आज्जाले बाप्पमाले पुरा नांव सांगताची. अन्नाले अम्माले सांग. मिगेल नाव लक्ष्मण प्रभू. ओके. मिगेल अन्नाल नाव पडुबिद्रे गौतम प्रभू म्हूण आनी मिगेल अम्माल नाव अर्चना प्रभू. मिगेल आज्जाल नाव पडुबिद्रे गणेश प्रभू आनी मिगेल बापमाल नाव श्रीमती शारदा प्रभू. ओके. मिगेल अम्माल अम्माल नाव मामामाल नाव श्रीमती जयलक्ष्मी कामत आनी मिगेल अम्माल अन्नाल नाव श्री CN नरसिंह कामत. ओके. आज्जाल नाव. ओके. तू आता आसची काही आम्ही आजचे हांग मंगळूरांतू मण्णागुड्डा गुंडूरावलेन म्हण. हो ते. ओके. गुड गुड. आता हांव तुका सरळ एक क्वेश्चन निमगीता. तू स्कूला सुकून आयली कुडले कसं करचे सुरवेक? तुका बुक घेवन वाजूचे भशेके हार्मोनियम वाजूची की कीबोर्ड वाजूचे कसं करता? फर्स्ट हांव स्कुलांतल्यान येवन अभ्यास करचे. अभ्यास जाल्या नंतर हांव मिगेल हार्मोनियम पुडचे. तार नेक्स्ट हांव कीबोर्ड करचे. कीबोर्ड करचे. सुरवे कीबोर्ड शिकिल की हार्मोनियम शिकिलो? सुरवे हांव कीबोर्ड शिकिलो. 5 वर्षांतू. तुका 5 वर्ष म्हणटा ना तू कीबोर्ड? कीबोर्ड क्लासा गेल्लेले. श्रीमती विदुषी दीपा भट मॅम तान गेले. तांणी म्हाका कीबोर्ड शिकयलेले. तांतू हांव मागीर हार्मोनियम शिकलो. मागीर हांव हार्मोनियम करूं. खंयचे सुलभ आसा कीबोर्ड की हार्मोनियम?
दोन्ही सुलभ असं वय वा हा कसलं म्हणा कीबोर्डांत एक हात यूज करचे म्हळ्यार ईस्टर्न म्युझिक म्हणे कस कीबोर्डांत वेस्टर्न म्युझिक म्हणस ईस्टर्न म्युझिकांतू एक हात यूज करचे कीबोर्ड वेस्टर्न म्युझिकांतू दोन हात यूज करचे मागीर हार्मोनियम कशी एकू हात यूज करचे अन्य खातू वारी घालू अनु हय हय लायक विषय तशीची तुगेले ल्हान आसतना शिकू वतनाचे पुरो उडगासस की तुका टिचराला वच्चे क्लासा वच्चे ते 5 वर्स प्रायर वतना वय कशी दिसताली तुका फर्स्टा म्हाका भंय जाल्ले की मॅम कसं करतल म्हणून मागीर इझी जाल्ले कस मिगेल फ्रेंड्स येऊ सूर जाल्ले हो सूर केल्ले मॅमाल क्लासाक कीबोर्ड तेन्ना म्हण एक फॅमिली बरी जाली म्हाका हो व्हेरी नायस खुशी जाली नवा वय ओके तुका केन्नाय अम्मा लोटवची की तुवें क्लासा वतन तेन्ना तू सुरे रेडी जावन बसतशील की वच्चा म्हणून की अम्मान तांडून व्हरची की नाही हांव रेडी जावन वतशी व्हेरी गुड आता तू तशीची ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंडनाचे म्युझिक शिकिलास न्हय वे ते कशें आशिल्ले तुगेलो अनुभव ते कितल्या क्लासा सुरू केले हांव त्या सेकंड स्टँडर्डांतू ऑस्कर वेल्ता म्हणे सर मिगेलो तांणी पियानो शिकयत आशिल्ले म्हाका तांगेल क्लास हांव जॉइन जाल्लेलो तांणी मस्त स्ट्रिक्ट आनी मस्त डेडिकेटेड सर तांणी एवरीडे म्हणतशील प्रॅक्टिस कर म्हण त्या मिगेल अनुभव पियानो आशिल्ले तुगे लागीं ना तेदन पियानो नाशिल तेदन पियानो तांणी शिकेनी तेदन तांणी फर्स्ट बेसिक्स आनी पुरो शिकयलें नोट्स तशी नवे तू मेरिट आयलो म्हणटना 4 ग्रेड केल्या तुवें न्हय वे तांणी मस्त ग्रेड आस मेरिट आयलो म्हणटना तुका कशी दिसले तेन्ना तुका कळ्ळा हांवें ते मेरिट म्हळ्यार न्ही होय तेदन म्हाका खुश जाल्ले की म्हाका मेरिट मेळ्ळा म्हण मागीर सराने म्हाका कॉम्प्लिमेंट्स दिल्लेले वाव म्हण म्हाका खुश जालें व्हेरी गुड हांवय आतां कंग्रॅच्युलेशन्स दिता तुका ओके भारी खुश जाल्या तुगेले उतर की चंद कोन्न तूं हें करता आसा आतां तुगेले अम्माले उलयता ओके अर्चना तुगेले चेडूं ल्हान आसतना 5 वर्सां म्हणटना ताका क्लासांनी गेले तागेले टॅलंट आसो म्हण तुका कशी कळ्ळें घरांत तूं म्हळ्यार आम्ही ताका एक टॉय घेवन दिलेलो ते जायलोफोन ते पुढे तेरांनी मेळटा पळय तांतू ते तो एक अशी बशिल्ली तेन्ना ताणें जनगण मन प्ले करचा सूर केले तेन्ना आमकां तेची स्ट्रायक जाली की ओ हाका कशें की इंट्रस्ट आसा म्हण पळय कडेरी हगूर ताका मिगेल बामणाक कशें कीबोर्डांनी गोत्तस तशें बामणान ताका अशीच सारे गम पुरा म्हणटना त्यावेळी ताणें प्ले केलें ते म्हाका हांव म्हणचे कसं म्हळ्यार म्हाका दिसता इट्स बाय बर्थ कसं की बर्थ मागच्या जन्माची कसं की घेवन येईल मी ती ते एक टॅलंट म्हणून कडे ताणें तांतू एक कसले आमी एक सॉंग सांगले भितर एक लाईन प्ले करचे आमकां ते म्हळ्यार चिकेची आश्चर्य जालें कसं लाभा तशी म्हळ्यार एक कसले एक खंयचे एक नॉलेज ना भायर म्हळ्यार प्ले करता म्हूण पळय तशे कडेन आमी ताका गुरू सोदूक हाके पळय खंयचे एक विषय आमी हे करका जाल्यार एक गुरू जावूक गुरू नाशी कसले मुखार जायना तशी कसं म्हळ्यार आमी गुरू सोदूंक स्टार्ट केलें पण तागेले ल्हान आशिल्ली मी ती मस्त जाणां आमकां ना आनी वेट करा म्हणलें पण आमकां कसं म्हळ्यार ताका ते शिकची म्हळ्यार तो कितलेय स्लो शिक्को बट आमकां कसं म्हळ्यार ताणें वचूका मुखारी म्हळ्यार तेन्ना ते एक सिरियसनेस स्टार्ट केल्यार ते एक डिसिप्लिन येता म्हूण पळय कडेन आमकां कोण की विदुशी दिपा भट मॅमान घेता म्हणलें कडेन थंय चमकलींची तशी थंय दुखून ते जाता येलें व्हेरी नायस आतां हांवें म्हळालो मिगेल दिपा भट मॅडम आशिल्ली म्हूण सांग न्हू व्हेरी नायस आतां तुका ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन लंडनान तूं म्युझिक करतना तुमकां ताजे बगी कोण सांगले आनी ताजे प्रोसिजर कशी आशिल्ले म्हळ्यार हाणे कीबोर्ड करतना पुरो जनान आमकां म्हणचे तो एक हातान करता म्हूण तशी कडेन आमकां ताका
पळोवया एक वेस्टर्नाक म्हण वेस्टर्नान तूं ते 2 हात यूज करचे पुरा आसता म्हळ्यार एक थोडे नॉलेज आसता जनरली तशें आमी लायक कडेरी आमगे हांगेले एक कझिन आसा तिणे प्रीतम कामत म्हणून तशी तिणे कसं म्हणल्यार तुमी थंय घालाची गॉड ऑफ म्युझिक म्हणटाची ऑस्कार वेल्ता सर ते केंकी आसा बलमट्टान तूं म्हण पळय तशी तीन आमकां म्हणलें कडे आमी तशीच पळय जाल्यार तेदन आमी म्हळ्यार मस्त स्लो गेलींची म्हळ्यार ताका प्रेशर पडचे ना म्हणून सो जाल तितले कशें म्हळ्यार आज गेल्यार म्हळ्यार ताका वत्ताय करू ना वत्ताय करू ना तागेर मस्त स्लो तशे कडेन तागेले एक एग्जाम पळय एक ग्रेड एग्जाम्स आनी पुरा म्हण कडे सरान म्हळ्यार आमकां तशीच हें केला पुरा हेल्प केला गाईड केला गाईड केला रजिस्ट्रेशन पुरा कोरका दिसता हय थंय वचूनच रजिस्टर एक्चुअली तो सर ही प्लेस ऑलमोस्ट 17 इंस्ट्रुमेंट्स अच्छा हा तशी ताका रजिस्ट्रेशन आनी कोर म्हळ्यार थंय वचून रजिस्ट्रेशन करचे पण ते मस्त स्लो जाले म्हळ्यार नाही ऑनलाईन असतो एक्झाम तेन्ना कोविड आशिल्ली ती एक्झाम कडे ऑनलाईन जाले एकेत आमी येताच येत आशिल्लींची बट तांणी आतां येनाच खंय थंय दुखून सो आतां ऑनलायन एग्जाम कंटिन्यू जाले फर्स्ट 2-3 एग्जाम्स ते सराल हांतू भितर काणू हें केलेलें आतां आमी पियानो घेवन जाले नंतर हांगाच पळय वय तुका तागेले रिझल्ट इतली लायक येयले म्हणटा कशी दिसली मनान नाही म्हाका शॉक जालें म्हळ्यार एक्चुअली कसं म्हळ्यार तो प्रॅक्टीस करता बट आमी पळय वरलेलात तागेल्यात बॉलिवूड सॉंग्स करता की भजन करता आमी बैसून आमी एन्जॉय करतात बट वेस्टर्नाच आमकां कसलीच तितली नॉलेज नाशिल्ली ती सो आमी म्हळ्यार तितले म्हळ्यार तागेलो बैसून म्हळ्यार तितले हें करनात म्हळ्यार आतां होड जाता पळय आमी तो करता नवें म्हण पळय तशें म्हणटाना आमकां शॉक हांवें प्रॅक्टीस केलेलो म्हळ्यार एक प्रश्न आमकां आयलो बट कसं की जी नॉलेज आशिल्ला ना त्या वेगळी नॉलेज आशिल्ली मी त्याने तागेले कन्सिस्टन्सी आशिल्ली मी तेच पळय ते जाव का मेन इम्पॉर्टंट जावन आनी कर का म्हण आसूं का तागेले परिश्रम असता तू मस्त स्कूल आवचे कशें चेडा तूं स्कूल आवचे आनी तुगेले संगीत कशें मॅनेज करता आशिल्लो हांव एक टाइम टेबल दवरचे इतले घंटेक अभ्यास करचे इतले घंटेक म्युझिक करचे वाव ग्रेट कोण सांगेल तुका अशी करी म्हणून अम्मान सांगे ओके ते दुखून म्हणचे अम्मा फाटी बेल्ला राबता बेंबल दिता म्हण सांगून कळवे व्हेरी गुड आता एक पद ऐकूया हांवें तुगेले खंयचे पद म्हणटा हांव आतां एंता श्रीमंतानंतानो म्हणून एक पद ओके जय ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತಾನೋ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತಾನೋ ಶ್ರೀಕಾಂತೆಯ ಕಾಂತ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತಾನೋ బొమ్మను హెమ్మగ మమ్మ వ్రడమ్మరి మమ్మ షజిన్మ స్వరమ్మ బరమ్మ అమ్మరు సమూహ నిమ్మణు గమ్మరు నమ్మో నమ్మ పరమ్మ మహిమ్మాయంత శ్రీమంతానంతానో శ్రీకాంతయ కాంతాయంత శ్రీమంతానంతానో ಅಂಬರು ದುಂಬಿಗೆ ತುಂಬೆ ವಿಶ್ವಂಬಸುದಮ್ಮಿಲಿ ನಿಂಬಿತು ಕೊಂಬ ಕೃಪಾಂಬದೆ ಅಂಬರು ದುಂಬಿಗೆ ತುಂಬೆ ವಿಶ್ವಂಬಸುದಮ್ಮಿಲಿ ನಿಂಬಿಟು ಕೊಂಬ ಕೃಪಾಂಬದೆ ಹಿಂಬ ಕದಂಬ ಕಬಿಂಬ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ బింబ ప్రసన్న వెంకట
ಹಿಮ್ಮಗದಂಬಗ ಬಿಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಘಟ ಹಿಮಗದಂಬಗ ಬಿಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಘಟ ನಂಬಿದೆ ಬಿಂಬವಿನೆಂಬ ಕುಟುಂಬೆ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತಾನೋ ಶ್ರೀಕಾಂತೆಯ ಕಾಂತ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತಾನೋ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಾನಂತಾನೋ ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ನಂತಾನೋ ಆ व्हेरी गुड. भारी लायक ऐकेन म्हण दिसता लक्ष्मण. खुशी जाली तुगेले पद ऐकून. ठीक आहे. हें आसते न्हय कष्ट आसते म्हणूक न्हय तू कष्ट जाले वय. कितें शिकता पुरे चिक्के चिक्के कष्ट झालं सुरवे शिकताना. वय. मागीर यात समजेल आता पियानो आणि आमगेल भारतीय शास्त्रीय संगीतांतू कसं तुका डिफरन्स कळता दिसता. पियानोंतू हम्म. 2 हात यूज करचे असता आणि पेडल असता पेडल मारून यूज करचे 2 हात. शास्त्रीय संगीतांतू एका हातांतू हात गुंडांचा आणि पुरा असता. शास्त्रीय संगीतांत ताळ ताळ आणि पुरा असता मागीर राग आलाप तान आणि पुरा असता त्या पुरा गुंडाच्या आणि पुरा असता बोलताना. तशी आणि ताका नोट्स पळोवन करका दिसता न्हय पियानो करताना. होय पियानो करताना नोट्स एदूर पळोवन कॉर्ड्स आणि पुरा करका हंग नोट्स पळो येता एक पट प्रॅक्टिस जाल्यार अगत्य म्हण दिसना. व्हेरी नायस. आता घरांत भक्ती संगीताचे पुराय तुमगेर घरांत वातावरण कशें आसा अर्चना. न्ही म्हळ्यार आमगेले माई आनी म्हळ्यार आमगेले हांगेले अण्णम्मा पुरा पळय तांणी पुरा भजनांनी करचे शिल्के. जनरली भजन म्हळ्यार बंटवाळ म्हळ भितर तांणी भजनाची जनरली पुरा थंय भजनेची बंटवाळचे तुगेले आमगेले माय माई माव माव पुरा आमी पुरा पुढे बंटवाळांतू आशिल्ले. अच्छा आतां आमी रिसेंटली शिफ्ट जालेले. ओके. तशी थंय बंटवाळांत भजन एक भारी एक Importance, इम्पॉर्टन्स महत्व दिसता मस्त भजनेचे हे आसा ते स्टेज एटमॉस्फियर आमगेल घर कडेन मिगेल बामूण जाल्यार हान्नी जाल्यार लायक कर न्हू भजन म्हणटाची तशी टॅलेंट वय. तशी येवन आशा पुरो तशी तशी जेनेटिकली येता. आणि आमी जनरली सकाळ आनी आयकूचे पुरा आसता भजन आनी लावन आनी पुरा म्हण पळय तशी ते ऐकून म्हळ्यार ताका सडन मराठी भजन्स ताका अभंग पुरा लायक जेवचे सूर जाले. तशें आमी आयकूचे ताणे वाजोवचे तशें करून ताका म्हाका एक अभंगाचे एक मस्त हें आशिल्लें ताण मोणका म्हणल्यार एक आशिल्लें तशी ताका आमी ते इंटरेस्ट आमी अडयले म्हूण सांगू येता. जनरली तुमगेले एक बेंबल स्टार्ट केलें ताणें बॉलिवूड सॉंग्स करून स्टार्ट केलें बट आतां तो जनरली भजन एकच हें करता आसा तशी. तुका कोण कोणाक मेळूंक अवकाश मेळ्ळा भजनेंत तूं वचून. म्हाका कोण कोण हांकां कलाकारांक मेळ्ळेले आसा. श्री नागेश अडगांवकर तांणी नॅशनल अवॉर्ड विनर वय, वर्डी वे अवॉर्डी पद म्हणटलो पद तांणी. मागीर श्रीमती भाग्यश्री देशपांडे तांणी पुण्याच तांणी पैर मंगळुरांत एक प्रोग्राम दिल्लेलो कृष्ण मठांत. ते तुका भाग घेवच्याक हें मेळ्ळें. व्हेरी गुड. व्हेरी नायस. आनी मिगेल हार्मोनियम सर तन्मय सर म्हण तन्मय तांणी एक प्रोग्राम पुण्यान दवरिल्ले तेदन हांव मेळ्ळें तांकां. मेळूंक एक अवकाश मेळ्ळो न्हय. कशें फील जालें तुका तांकां मेळ्ळो. तांकां मेळून खुशी फील जाली एक फेमस पर्सनॅलिटीक मेळ्ळो. कसले ताणें सांगली की तुका संदेश कसले दिला की प्रॅक्टीस कर म्हण म्हणलं. प्रॅक्टीस कर. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आरतांची मेघा पै म्हळेले एक विदुशी तिगेल हांगा तुगेले प्रोग्राम आशिल्ले ते कसो अनुभव तुगेलो सांगता तूं केलेले माय अर्चना. तांणी म्हाका हार्मोनियम प्ले करूक तांगेले पदाक कीबोर्ड प्ले करू सांगिले. उडलांतू मिगेल फर्स्ट परफॉर्मन्स तांगेलो. तेदन तांणी मिगेल कॉन्फिडन्स दवरन वंडरफुल प्ले करू सांगेल. तुका ते कॉन्फिडन्स आशिल्ला ना तूं ते प्ले केलें. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कशी तुका दिसलें ते पुरो जातरी प्रोग्राम जातरी म्हाका लायक दिसलें. परफेक्ट. जनान
एप्रिशिएट केले जनांनी होगळशिले नवे व्हेरी नायस आतां तुगेले म्युझिकल जर्नी विशीं उलोवया तुगेले एक 350 350 पदाचे म्युझिकल जर्नी म्हणून नवे वय YouTuber. लक्ष्मण्स ते विषय म्युझिकल सांगता जर्नी वे वय म्हळ्यार लक्ष्मण्स म्युझिकल जर्नी हा युट्यूबर्स वय यूट्यूब चॅनल आसा तांतूं तागेले 354 सॉंग्स की आमी ग्रेट केला ग्रेट एक अद्भुत ते हवे ताण म्हळ्यार मेन इंटेंशन कसं आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले तागेले आतां आमी पद खंय स्टोर करचें म्हळ्यार एक क्वेश्चन येता एक पाटी स्टोर केलेले पुरा आमगेले ते कशें की हें जावन डिलीट जालें तशें आमी लायक युट्यूबान घालला रे थंय एक सेव जावन आसा केन्नाय आमकां पळोवचो जाता म्हणून तशें आमी ते एक जर्नी स्टार्ट केलेलें ते एक चॅनल कोन्न दवर न्हू सो ताणें कसल प्ले केला खंयचेय सॉंग प्ले केलेले इन केस ताणें वोकल म्हणला जाल्यार ते पुरा आमी तांतूं स्टोर करून दवरला ते एक आमकां गुडगास आका केन्ना काही एक आसतना लायक लायक तुका कशें दिसता ते पळयतना म्हाका लायक दिसता आयकून कशें आसा वय हय चिके इम्प्रूव जावका कोरका म्हळ्यार माना येत एक पाटी वय आयकलेले न्हय हांगा चिके समकर येत आशिल्ले न्हय वय ते दिसता हय लायक खुशी दिसता आतां अर्चना तुका लक्ष्मणाल खंयचे गुण लायक दिसता कडेन तागेले कशें म्हळ्यार बाबा आज एक नवें पद आयकला रे ते करतवे म्हण म्हणटाना ना म्हण म्हणा पट्टने आमा करता नोटेशन पेटय ताजे लिरिक्स पेटय पुरा हे पुढे दुखून वची ते एक कसले एक विषय सांगल्यार पडले कसले ना ते आर्ग्युमेंट पुरा ना ओके म्हणटा करताय तशी करना म्हण न्ही करताय ते एक म्हाका म्हळ्यार इंटरेस्ट आसा वय जनरली म्हळ्यार हांव एक हे म्युझिका विशयार सांगचे म्हण जाल्यार वरलेल खंयचे विशय जाल्यार तशीची हे कंप्लीट करका तुवें अशें कसले म्हणल्यार आस पडला त्या पुरा कसले ना म्हण म्हणा विधेय म्हणटाची विनयत्व लायक लायक आनी कसले ताका म्हळ्यार अबिडियंट तुमी निमगेल न्हू ताका तुका ते कशे दिसले मार्क्स तो कसले एक ही फील्स लायक ते कसं व्हड अचिवमेंट असल फिलींग ताका म्हळ्यार ते ग्राउंडेड आसता म्हण दिसता न्ही ते आमी जाल्यार म्हणटाची बाबा आकाश पळोवच न्ही नेल पळोवन चमकू का तुवें पूण आमी म्हणटाची बट ते ताणें सिरियसली घेतला की तागेले इनबिल्ट ताका म्हळ्यार ते मस्त हे म्हण दिसना आपणा नेच्यू केला म्हण दिसता मार्क्स कसले म्हळ्यार आज सांगले भितर ताणें तितले घेतला एक कोणा खंयच्या एक चेरडाल सांगला ताणें तितले घेतला अशें म्हणटा कोणा एक विंगड चेरडान घेतला जाल्यार तो वे प्ले करता व्हेरी गुड चांग एक भावना ती अरे हांव न्ही मिगेला म्हण केसची म्हण ताण म्हणचे लायक समटायम्स आम्ही कसले म्हणल्यार पण म्हाका कसं तू बोस्ट करता म्हणटा म्हळ्यार ओडोड कसं सांगता म्हणटा म्हळ्यार ताका ते आमी उलोवचे पळय खुशी आमकां कसं म्हळ्यार वी आर प्राऊड ऑफ आमी सांगून एक पाटी सांगून वता आमकां ते तशें म्हणटा ताण म्हणटा म्हाका कसं मग तू ते मागयले तशें उलयलो तू कसं सांगलें अशी तागेलें तेच सगळ्यांक तशीची तुम्ही कोड तुळुकू दिला म्हणटाची कन्नडान आपणा गोत्तसल्यार गोत्तस म्हण सांगू तांकां हें आसता ते चांग आर्टिस्ट आले लक्षण कळ्ळें आर्टिस्ट लायक नांव घेता मुखार सुनानी घेता मस्त शिकू आसा तशी तुका लायक विशय तो आनी यू कॉम्पीट विथ द सेल्फ कळ्ळें मिगे लागीं हांव सेल्फ कोरकाशें विंगडाले कंपेर करूच ना तो ते आसता का मागीर आतां कसं जाता म्हळ्यार आतां 4 जणां पळयतना ते नेचर चेंज जावच्याक साध्यता म्हळ्यार 4 सांगू जायना ना तू फर्म आसल्यार खंडीत तुका चेंज जावच्याक साध्य ना म्हूण हांव लेखता तुका फर्म आसको मिगेले गोल हे हांव हे गोल अचीव करता तशी तुका तो मुखारसून कसो गोल आसा मनान अचीव जावच्याक म्हाका डॉक्टर जावच मन आसा वाव आनी भजन सेवे करचेक मन आसा भजन सेवा आता करतास न्हू तू करता कंटिन्यू करका देवस्थानात खंय पुरो देवस्थानाचे तुगेले मी गेले मंगळूरान गेल्ला मागीर गंगोळीन गेल्ला बंटवाळान गेल्ला कोटेश्वर गेल्ला उडुपी गेल्ला हो मस्त कडेन गेला ना जनान प्रेस करताना जनानी प्रशंसा करताना तुका आनीक पद सांगुया म्हण मना येता की वय वय ना इतले बगी जाल्ले वे म्हण दिसता न्ही लक्ष्मण वय आतां संगीत शिकू का म्हण मन आशिल चोरडूवांक तू कसं म्हणू तुगेले संदेश कसो दिता कन्सिस्टन्सी आणि पेशन्स देवका एवरी डे प्रॅक्टिस करका वंडरफुल मागीर हार्ड वर्क
जावं लीड टू सक्सेस तशी वय वय हार्ड वर्क केल्यारी कसले हार्ड सक्सेस वर्क मेळटा हार्ड वर्क हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस म्हण हार्ड वर्क केल्यार सक्सेस मेळटा म्हण खंडित हार्ड वर्क केल्यार कसले करेत हम्म. जावं जाल्यार हार्मोनियम करेत कीबोर्ड करेत प्रॅक्टिस डेली करका करेक्ट वय आणि केन्नाय कष्ट म्हूण लेकून वय, कष्ट तू म्हूण केन्नाय लेकून लागीं शिकता ना ना कष्ट म्हण लेख नाही कष्ट म्हण लेखू ना कष्ट म्हण लेखल्यारी त्या मागीर कष्ट उरता एक्झॅक्टली इझी म्हण लेखू का वंडरफुल व्हेरी नायस आतां तुका स्कुलान तू शिकवणीन तुका कशी असतो म्हळ्यार तुगेले अकॅडमिक कशी असता मार्क्स सब्जेक्ट खंयचे तुगेले फेवरेट सब्जेक्ट मिगेल फेवरेट सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स अच्छा हा कसला म्हळ्यार हा तंतू ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करचे मिगेल फेवरेट वाव आणि सायन्सान म्हळ्यार पुरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पुरा आमगेल रीजन सराउंडिंग असं कसल्याक एक कारण असो न्हू ताका हें करप फिजिक्स केमिस्ट्री परत त्यासल परत सब्जेक्ट्स असतो का आता न्हू नायन्थान व्हेरी नायस कशें दिसता तुका नायन्थ आयत तरी मस्त शिकू का म्हण येतस की ना मस्त शिकता हांव व्हेरी गुड दॅट इज द रायट आन्सर व्हेरी लायक दॅट इज द स्पिरीट कळवा तशी आसूं का चल रायट आहे आता आमी आनी एक पद ऐकुया हांवें तुगेले आता खंयचे पद सांगता हांव एक अभंग सांगता हांव विष्णुदासा हा हा तांगेले हा हा नामा तुझे बरवेगा शंकर ओ हांवें आयकनी की म्हणते ऐकूया आता येते हर हर शंकर शांबु सदा शिव 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 नामा तुझे बरवेगा शंकरा नामा तुझे बरवेगा शंकरा नामा तुझे बरवेगा शंकरा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर 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 बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नामा तुझे बरवेगा शंकरा नामा तुझे बरवेगा शंकरा नामा तुझे बरवेगा शंकरा गाईला ऐकिला होय वैष्णवागती गाईला ऐकिला होय वैष्णवागती गाईला ऐकिला होय वैष्णवागती गाईला ऐकिला होय वैष्णवागती राम नामे राम नामे राम नामे तरळे नेणो किती राम नामे राम नामे राम नामे तरळे नेणो किती हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा ऐसा सदा आनंद राहुली 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 विष्णुदासना विष्णुदासना विष्णुदासनाम पंढरपुरी विष्णुदासनाम पंढरपुरी हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर 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 बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नम तुझे बरवेगा शंकरा
नाम तुझे बर्वेगा शंकरा नाम तुझे बर्वेगा शंकरा हर हर शंकर शंभु सदा शिव हर हर शंकर शंभु सदा शिव हर हर शंकर शंभु सदा शिव हर हर शंकर शंभु सदा हर हर शंकर शंभु सदा शिव 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 लक्ष्मण आता तू इतलं परत छंद कोण म्हण का जाला रे कितले दिसा कितले घंटे प्रॅक्टिस करतो तू दिसा एक घंट वोकल करता हा. अर्ध घंट हार्मोनियम करता अच्छा हा हा आता ಏನ್ ಪದ ಲಾಸ್ಟ್ म्हणाले भारी लायजला ते ಐತೆ गॉड ब्लेस यू चाइल्ड देव बरे करतो का इथे ना धन्यवाद येस आता लक्ष्मण तू वोकल आधी खातीर क्लासेस घेतस की खंय घेता वय वोकलाक गुरु अमित कुमार बेंग्रे हम्म. सर हम्म. ತಂಗೆಲ್ ಹಂಗ ವತ್ತಸ ಹ್ಮ್. ತಂಗೆಲ್ ಅಕಾಡೆमी ಧ್यान संगीत अकॅडमीक वतस हम्म. त्यांनी हिंदी प्रचार सभाला क्लास घेवचे कशी असते त्या क्लासाक नाही म्हाका म्हणल्यार हांव भजन फस्टाक म्हणटा आशिल्लो बट त्या क्लासाक चमकल नंतरच पळय तागेले मस्त चेंजेस आयले आलाप करचे कडे सरान ताका मस्त पुरा टिप्स आनी सांगून पळय दिवन अशी सकाळ उठान तू तेका आलाप करका राग म्हणका म्हण पुरा शिकोवन तशें ताका आतां कशें जालां म्हणल्यार रागाचे ज्ञान आईल मी ती सो ताका ते भजन तू मस्त तागेले चेंजेस आमकां कळता फूड पडलें आनी आत्त म्हणल्यार भजन आयकता आमकां तागेले ते चेंजेस आसा म्हणल्यार एक हें जाता तशी म्हळ्यार मिगेल अल्टिमेटली कसं म्हणा पुरा खंयच्याय विशयाक एक गुरु जावका म्हूण हार्मोनियम जावो खंयचेय एक हक्क पडे वोकल जावो पळोवन न्हू शिकूं येता तशी न्ही बट ते गुरुविನ ಗುಲಾಮನ तशी ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ ನೇವ करेक्ट तशी त्या गुरु नाशिल मी त्या एक चेंजेस खंडित येता खंडित खंडित तशी त्या एक इम्प्रुवमेंट म्हाका फील जालें त्या वोकल क्लासा वचून आनी आसा आनी 2 वर्ष असतो तो गुरु नासून गुरु लागी तू तागेले तांगेल पाठ शिकून घेतलं त्यामुळे इम्पॉर्टंट अवश्य तुझ्या भावाला नाव कसले मिगेल भावाल नाव श्रवण प्रभू म्हूण हा तो कशी आस घरकडे तो ताका खंयच्यान इंटरेस्ट आसा ताका ताळ मारचेन तू हा. आणि क्रिकेट खेळच्या मस्त इंटरेस्ट असता ओ हो हो भजनेकिंत क्रिकेट खेळची मस्त असं लायक एकाक लागले चेंज जाता पळय एकाक लागले मन खंयच्यान कसं की तशी वता वय वेतान सांगिल वय वय तो ताका खंयच्यान तो इंटरेस्ट म्हळ्यार तो इवन ह्या कीबोर्ड प्ले करता तबला क्लास आवत आशिल्लो तो आतांची ब्रेक घेतला ताणें तबला आवत आशिल्लो आता कितल्या क्लास आसा आता तो 7th वय वय तशी पदय म्हणटा अशी एक नंबर ऑलराउंडर व्हेरी बट ही इज मोर इनटू क्रिकेट तागेल मना कसं की ताका पॅशन असं तांतू मुखार वचून तितलेच वय तांकाची ते डिसिजन आता ते डिसिजन घेवची एज तांकां सो ताका आतां डिसिजन घ्या म्हणून सोडला ताका व्हेरी नायस आता अर्चना आमगेले वीक्षकांक तुगेले एक संदेश तांकां प्रोफेशनली तांकां शिकोवका चेडूं वाले टॅलेंट सोदून काणू तांणी कशी हें करेत म्हण एक सांगता पळय गाईड कोटका मिगेल कसल म्हळ्यार पळय पुरा चेडूं युनीक आसाची पुरा चेडूं आल्यान कांय ना कांय एक टॅलेंट आसता आतां एका संगीत धरलें म्हण जाल्यार आतां संगीत आतां चेडा इंटरेस्ट आतां ते कळका जाल्यार फस्टाक आमी तांकां क्लासा घालका खंयचे एक क्लासा घाल नंतर पेरंट्सान कसं म्हणल्यार तांकां फोर्स करून आज एक चेडो वच्चा ना म्हण जाल्यार तांकां त्या दिवस तांकां सोड हांव केल्लें एक्सपिरियन्स सांगचें त्या दिवस वच्चे ना जाल्यार फोर्स करून आतां एक सोडचें एक दिवस हांव एक मैन क्लासा पेटयनी बट नेक्स्ट मैन वपास हें केलां म्हळ्यार इंटरेस्ट वय 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 कसं की रिजन जावन पेटयनी आसच्या पुरो तशें कांय नज हें तें म्हणटना तें आमी सोडून म्हळ्यार कन्सिस्टन्स आसूं का तांतूय कसं म्हळ्यार कन्सिस्टन्स आसूं का पेशन्स कडे तांणी येवन शिकले नंतर तांणी येवन कसं प्ले करता पळय तेन्ना आमी एक ऑडियन्स जावन तांकां सेलिब्रेट करता तांगेले एफर्ट्स रिझल्ट मागीर एफर्ट सेलिब्रेट करता आमी ते सेलिब्रेट केले भितर तांकां कसं म्हळ्यार तांणी मोटिवेटेड दे विल बी मोटिवेटेड तांकां खुशी जाता
अम्मान म्हणले अन्नान म्हणले आम्ही म्हणलेल म्हळ्यार आम्ही एक दाखयलेले तांकां हें आसपळे कसं खुशी ते फायनल तांकां करेक्ट करेक्ट तो खंयचे ऑडियन्स खंय असल्यार ताण फर्स्ट आमकां सर्च करचे आम्ही खंय आसावे म्हणून आत्ताय कशी जाल्ले म्हण ते करता करता निमगित्तो आमकां करेक्ट वे ओके वे म्हण पळय सन्नेनाची तशी पुरा चेडवांक कशें म्हळ्यार तांणी कन्सिस्टंट जावन पेरंट्सान आनी पेशन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट पेशन्स चेडवाल विशयारी चेडवांकय वय हांव सांगचे पेरंट्सांकय वय तांणी कसं करताची म्हूण आमी ऍज अ ऑडियन्स बसले वे आनी सोडूनच आमी करतात चेडवा तुम्ही कंटिन्यूस जावन तांगेलो ओट्टू बसला रे एक सपोर्ट दिले म्हणून आणि एक टायमात कळटा आमकां की तांकां हें जावका की नाका म्हण त्यावेळी कळटा म्युझिक म्युझिक आसा की ना की तांकां इंटरेस्ट आसा की ना की म्हण पळय ते कळटा म्हळ्यार आमी मध्य सोडले वे तांणी सोडून वता चेडू हा करा तुम्ही आज वच्चा ना व्हड ना मागीर पाय पळोवया नेक्स्ट क्लास पळोवया म्हण म्हणटा आसल्यार तशी सपोर्ट दिवका खंडीत एक म्हाका दिसता एक प्रतिभावंत एक चेडवाल मागशी एक आवसोले एफर्ट म्हळ्यार चंदायते ताका ते लागचाक करचाक मागशी पोवणू फाटी बेला राबोनो ते चेडवाले प्रतिभे नोट कोरनो ते वयर हाडल्यार खंडीत खंयचे विशयाक म्हणना न्हय ते करता एक आवसू म्हण आमगेले एक आवसू आणि बाप्पू सोय म्हण येतं म्हळ्यार तितले टीम वर्क आसा आमगेले हाडचे वरचे कसं आसला रे पळय केन्नाकय तूं वच हांव वच ते ना तांणी केन्नाकय एक टोटल सपोर्ट म्हणटा पळय तशी दिवन खंय वच्चे जाल्यार तुका अन्नाले खुशी जावची की अम्माले खंयची उतर दोगय व्हेरी गुड न्हय बिश्टाच कोण चेड कोणी बिष्टा तुका बिष्टात तसल गुणांतला कसं करचे न्हय नाका लाय जालें इथे ना व्हेरी गुड तशी असो का ओके आता आमी पळयलस तुमगेले चेरडाले गायन जेवो तुगेले म्हणजे संगीत यान चंदायेरी आनीक यशस्वी जावो मुखार सोनू तुका लायक जाव देवा लायक देवाले आशीर्वाद मेळो म्हण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची एक विषय निमगोच्या विसरली तुका भविष्यान तू कसं करका म्हणून तू एक तू डॉक्टर जावका म्हणला संगीतान तू कसं करका म्हणस पुरा जना हेल्प करचे म्हळ्यार संगीत क्लास आणि पुरा दवरचे ओके व्हेरी नायस अलॉंग विथ द डॉक्टर हें कर खुशी जाली तू तशी हार्ड वर्क करताची मुखार जाव येते आमी पुरे तुमकां चांग जाव म्हणून देवाला मागताची विश्व कोंकणी सुख धन्यवाद येस हे सान एक चेरडाल आमी चेडू आलकी आनी होड्डालकी तुम्ही प्रतिभे आणि तांगेले कसं की एक हांव आतां मस्त पळयता तुम्ही लेडीसांक एक इतलें हांगा हाडू स्टेजार पुरा हाडू तांगेले इंटरव्यूनी घेवन व्हरलेले लेडीसांक मस्त ताजे मीत इन्स्पिरेशन मेळटा तशीच आतां चेडू आले तुम्ही अशें हाण हें करतना व्हरलेले चेडवांक इन्स्पिरेशन जावन तांणी हे स्टेजार येवन तांणी तांगेले कसं असं एक्सपिरियन्स पुरा शेअर करचे तुम्ही पुरा विश्व कोंकणी तांणी आमकां अवकाश दिलेले ते मस्त एक व्हड विशय हांव तांकां धन्यवाद सांगता थँक्यू सो मच थँक्यू ओके आतां आमी हांगा चंद एक सुंदर पयण संगीत यानाचे आमी आयकलेले आसाची आनी एक प्रतिभावान चेरडाल मागशी तागेल आवसू आनी बापसुले बेंबल आसा म्हण जाल्यार ते एक रिलेशन बांधत्व चंदाय रस्त्याची चेडवांक लायक नाव येता आमकां एक लायक मना समाधान की संतोष की आसता म्हण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी देव सगळ्यांक बर करो.